इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाय त्या पद्दतीन खरें तेजे मेंटेनन्स जो जावपाक जाय तो जाता आसतना म्हाका दिसना. सगळी कडले ग्राउंड्स वेगवेगळे कडले ग्राउंड्स जे आसा हे एबंडंट तशेंच पडलेले आहा. आमचे कडेन बऱ्याचशा एसोसिएशनांनी वेगवेगळे फावटी ग्राउंड्स मागले. हांवें म्हणजे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिले इन रायटींग जर तेंच्यांनी दिले आनी तो एसोसिएशनान जर ग्राउंड मेंटेन करपाची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आमकां प्रत्येक वेगवेगळ्या एसोसिएशनाक वेगवेगळो ग्राउंड हो म्हणजे डेजिग्नेट करून दिवपा खातीर आमकां पॉसिबल जाता. आमी सेंट्रली एक फॉर एग्जाम्पल जो हॉकी आमी तशें म्हणटा की आमचो पेड्यांतलो हॉकी ग्राउंड आसा फॉर ऑल ओवर द हॉकी प्लेयर गो देर एंड दे कॅन प्ले दे कॅन प्रॅक्टीस हे करपाक शकता. द सेम वे तुमच्या अशा पद्दतीन तुमी आयडेंटिफाय करा की बाबा हो ग्राउंड आमी एक ग्राउंड एका गेमी खातीर हो आयडेंटिफाय करूं शकता. बट ताजेर तुमी वचून जेन्ना आमी म्हणटा की स्टेट लेवलाचेर तुमकां जेन्ना प्रॅक्टीस करपाक जाय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आनी नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय त्या खातीर कोच जो थंयसर आसूं शकता त्याची तुम्ही जर डिसायड केले जाल्यार आमी ती फेसिलिटीज तुमकां ते अवेलेबल करून दिवपाक शकता. बरेचशे फावटी स्विमिंगाचो खुबसो मोठो प्रॉब्लेम जो आसा पळय सगळे जाण म्हणजे ते स्विमिंगाच्या बाबतींत वेगवेगळे कडेन कंप्लेन्स करपाक येता. बट नॅशनल लेवलचे स्विमर आसा हांच्या खातीरूय बी आमकां स्विमींग पूल डेजिग्नेट करचो पडटलो की हो स्विमींग पूल जो आसा हो नॅशनल लेवलाच्या स्टुडंट्सां खातीर ते नॅशनल लेवलान पार्टिसिपेट करतले ताच्या खातीर आमी डेजिग्नेट करपाक जाय. ताच्या खातीर हो कोच आसा. हाजी सिस्टम म्हणजे हे केन्ना पॉसिबल जातले जाल्यार सगळ्या एसोसिएशनांनी जे त्या पर्टिक्युलर गेमीच्या एसोसिएशनान एकी कडेन जर आयले जाल्यारूच ते पॉसिबल जातले. म्हणून म्हणजे हांव इन डिटेलान वचना बट तुमी सगळे जाण जे हांगासर आसात तांच्यांनी अशा पद्दतीन आयडेंटिफाय करात. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा आमचे कितलेशेच आसा. थोडे तर एबंडन आसा म्हणजे तेजेर कांयच जायना फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय हरकत ना ह्या शब्दान सांगतलो. बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो थंयसर कंप्लीट जावन आसा बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना. हांव येतना वतना पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोर्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग. आमी त्या ग्राउंडाचेर तर कोट्यांनी रुपया मोडल्या आनी तो जर कोणूच उपयोग करिना जाल्यार ताजो कितें उपयोग आसा. म्हणून एसोसिएशनान इनिशिएटीव्ह घेवची. पण एक गजाल आसा गव्हर्मेंटाक जेन्ना जाय ताका दुसऱ्या हेका यूज करपा खातीर तेन्ना तो गव्हर्मेंटा बरोबर स्पेरींग करचो किंवा तशें टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्यांचे आसचे आनी तुमी बी तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करचो. ओके. आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनां म्हाका दिसता ताची 50% ग्रांट्स दिता. कन्फ्युजन ना 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा. उरलेली 50% ग्रांटूय बी आमी रोखडीच दिता कारण तो पूर्ण बजेट पास जावंक ना तुका कळपा खातीर. उरल्या कित्याक ती सांगता तुमी म्हणटले 50% कित्याक तर 50% फक्त इतक्याच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचे असेंब्ली सेशन सोंपतलें तेन्ना पास जातलो. म्हणून उरलेली ग्रँट जी आसा ती तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रँटी दिता. आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आनी हांकां 21,41 सॉरी 2 crores 14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता. 27 लाख आमी क्लबांक दिता. हे पयशे आतां चॅक आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले. म्हाका दिसता हे जर सगळे लक्षांत घेतले आसत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट सातत्यान सगळ्या क्लबांक हो सपोर्ट करीत आयिल्लो आसा. आतां सकाळीं म्हाका लेट जावपाकूय कारण म्हणजे आमी कुंभारजुआ स्पोर्ट्स क्लबाचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर जावं कुंभारजुआ ग्राउंडारूच आशिल्लो 3.5 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी तोय ग्राउंड बांदता. त्या खातीर तुमी तालुका वायज सगळे जे आहा पळय न्ही ग्राउंड डिस्ट्रिब्यूट करून घेयात. इवन दो इंडोर स्टेडियम प्रत्येक जण वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे आमचे फेसिलिटीज मागात आसा बट तुमच्या मदीं जर तुमी केले आसत जाल्यार बरें जातलें. म्हाका दिसता एसोसिएशनांनी टॅलंट आयडेंटिफाय करचो पडटलो. तुमी तांकां प्रत्येक एसोसिएशनान तांकां ट्रेन करचें पडटलें आनी तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे पडटले. पार्टिसिपेशनाक एनकरेज करचें पडटलें. तेन्नाच आमकां नवीन टॅलंट जो आसा नवीन यूथ हे खेळांत येवपाक लागतले. आजकाल आमी पळयता की यंग जनरेशन खूब कमी आमकां खेळांत येता आसतना दिसता. तशेंच पळयत जाल्यार सगळे जर पळयत जाल्यार वी ऑल आर ऑलमोस्ट 25 एंड एज एबाव आसतली सगळे हांगासर आसा तितक्यांची. पण आमकां येवपाक जाय भुरगे हे जवळपास म्हणजे यंग एजीचे स्कूल एजीचेर पासून हे भुरगे पार्टिसिपेट जावपाक जाय.
तशें पळोवंक वचत जाल्यार हार्डली म्हाका दिसता 10% बीन भुरगे जे आसा पळय हे सगळ्या पार्टिसिपेट जाता आसतना दिसता. पण मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन जातलें आसा इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल बट एक कल्चर जर डेव्हलप जातलो आसत जाल्यार तो कल्चर डेव्हलप जावपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जर खूब मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आनी एसोसिएशन हो स्टेट लेवल आसतलोच बट तांच्यांनी गांव पातळी वयले भुरगे कशा पद्दतीन एट्रॅक्ट जातले त्या एसोसिएशना कडेन त्या खेळा कडेन ताची चड त्याची चड जर तुमी स्ट्रेस दिलो आसत जाल्यार तें पॉसिबल आसा. आमी सातत्यान ताका लागून हेल्प तुमी आमचे डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशनाचो घेवपाक शकता. आमचे वेगवेगळ्या स्कुलाचे ग्राउंड्स आसा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करपाक शकता. आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन इज रेडी टू हेल्प. ह्या बाबतींत तुमी इनिशिएटीव घेतले जाल्यार आमी ते हेल्प करपा खातीर तयार आसा. म्हाका खबर आसा आमी म्हणटा की खेळांतल्यान फक्त फिजिकल स्ट्रेंथ क्रिएट जायना तर मेंटल स्ट्रेंथ सुद्धा क्रिएट जाता. हांवें कित्याक सांगता इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट मेंटल स्ट्रेंथ क्रिएट जावप जाल्यार सातत्यान आमी पळयता की भुरगीं आज म्हणजे प्रत्येक गजालीक भिता पण हे भिवपाक जायना म्हणून तर आमी ताका मेंटल स्ट्रेंथ जर क्रिएट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या कॉम्पिटिशनान तेंच्यांनी भाग घेवप गरजेचें आसा. तेच्या मदीं कॉन्फिडन्स हो क्रिएट जावपाक जाय तांच्यो स्किल्स ह्यो वाडपाक जाय इन्क्लुडींग दॅर लिडरशीप क्वॉलिटीज आनी तेंचो सोशल अवेरनेस जो आसा हो वाडप गरजेचें आसा. ह्यो पॉझिटीव गजाली जर तेच्या मदीं आमी हाडल्यो जाल्यार तेंची लायफस्टायल जी आसा ही चेंज जावपाक शकता. आज सातत्यान आमी पळयता की मोर दॅन 50% भुरग्यांची लायफस्टायल ही फक्त तुमी जर पळयशात जाल्यार इट इज अ मोबायल आनी मोबायला वयली गेम हाज्या व्यतिरिक्त तांकां कांयच खबर ना. ते चडशे जाण ग्रावंडार खेळपाक पळयना आनी म्हणून तर गोंयांत जवळपास डायबिटीजचें प्रमाण जें वाडपाक लागलेलें आसा इट इज मोर दॅन 125% डायबिटीज गोंयांत वाडपाक लागलेलें आसा. ताजो इन लॉंग रन परिणाम म्हणून हांवें म्हटलें खेळप हें इट इज नॉट ओन्ली फॉर द मेडल मेळोवपा खातीर न्ही स्वताची फिटनेस टिकपा खातीर खेळप गरजेचें आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द एसोसिएशन. मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन कशें जातलें हें जर तुमी पळयलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल आसा. म्हणून म्हजें सातत्यान म्हणणें आहा तुमकां की आमकां फीट इंडिया ही कॅम्पेन आमी राबयता आसतना फीट गोवा हें करपा खातीर तुमी जे आसा हे मॅक्झिमम लोक जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता. ताका लागून म्हाका दिसता स्पोर्ट्स क्लब आनी एसोसिएशन हांच्यांनी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इन्क्लुसीव तालुका लेवलाचेर ती तुमी वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज करात इन फ्युचर. ओके तुमचे ट्रेनिंग सेंटर्स म्हणा किंवा तुमकां कोच म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांक अजून दिवंक ना. म्हाका खबर आहा आमी थोड्याच जाणांक कोचीस दिल्या. मदीं वेगवेगळी रेजियस ऑब्जेक्शन म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटानूय काडलेली हांवें ती ओवररूल करून सुद्दां तुमकां कोचीस दिवपाचे म्हणून सांगलें. मॅक्झिमम जाणांक ज्या जाग्यार कोचीस दिवपाक मेळटा थंयसर आमी कोचीस दिता. पण हे सगळें करता आसतना म्हणजे तुमी फोकस हो ऑलिंपीक 2036 गोंयांतल्यान ऑलिंपीक 2036 पार्टिसिपेशन जालें हाची तयारी जी आसा ही आतां पासून सुरू जावपाक जाय. ते तुमी करतले हाजी हांव अपेक्षा बाळगिता. सातत्यान तुमकां आमी पळयता की वेगवेगळ्यो पॉलिसी चेंज आनी स्किम्स ह्यो अपडेट जायत आसता. अशें न्ही की रुटीनली त्योच चलतल्यो. टायम टू टायम वॉट एवर युअर सजेशन्स जी आसा ती तुमी आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स किंवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाजे कडेन तुमी दिवच्यो. टायम टू टायम आमी वेगवेगळ्यो पॉलिसीज चेंज करपा खातीर आमची तयारी आसा आनी तेंय सातत्यान आमी करीत आयिल्ले आसा. हांव तुमचो चड वेळ न घेता परत एकदां म्हणजे गोंय सरकार हे सातत्यान सगळ्या गोश्टी खातीर म्हणजे तुमकां कोचिंग सपोर्ट आसतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो ट्रेनिंग कॅम्प्स आसतले किंवा करियर गायडन्स इन फॉर एथलेट्स वेगवेगळ्या सेक्टरांत ओके करियर गायडन्स करपा खातीरूय बी आमी सातत्यान सरकार जे आसा हे तुमच्या पर्यंत दोनी तुमच्या बरोबर आसतलो. आज खरें म्हणजे यूथ स्कील डे पण आमी यूथ स्कील डेच्या निमित्तान जरी वेगळो कार्यक्रम ऑर्गनायज जरी ना केलो आसत जाल्यार स्पोर्ट्स इज ऑल्सो द स्किल्स तसो पळोवंक वचत आनी एसोसिएशनाक इटसेल्फ सपोर्ट दिवप हो आमी म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा आमी बरो दीस चूज करून सगळ्या एसोसिएशनाक आज हांगासर आपयल्या. तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून परत एकदा अभिनंदन आनी गोंयांतलो टोटली स्पोर्ट्स रिवायज जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी नेटात कामाक लागचे आनी तुमच्यो वेरियस डिफिकल्टी जर आसत जाल्यार त्यो सरकारा कडल्यान सुटल्यो. परत एकदां आमी तशें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जावपाक जाय. त्याच बरोबर फीट इंडिया ताच्या खातीर म्हत्वाचो कंपोनंट आसा आनी फीट इंडिया जर जातलें आसत जाल्यार ही कॅम्पेन
ही दुसऱ्या तिसऱ्या कोणूच चलोवपाक शकना. फिट इंडिया फिट गोवा ही कॅम्पेन ओन्ली आनी ओन्ली स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलोवपाक शकता. ती तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता. A40 फक्त आमकां एक ट्रान्सप्लांट गेम्स म्हणून जर्मनीक जातात. ओके, म्हणजे ज्यांचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट केल्ले आसता पळय तेंच्यो स्पेशल गेम्स वेगवेगळ्या म्हणजे नॅशनल लेवलाचेर जाता, इंटरनॅशनल लेवलाचेर जाता. आमच्या मदीं मिस्टर उमेश ढवळीकर आसा, ताणी नॅशनल लेवलाचेर ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. हेच लिवर वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स जर्मनीक वचपा खातीर आमी स्पेशल ताका 3 लाख रुपया स्पॉन्सरींग केला. Thank you, sir. Without wasting any further time, we start with the distribution. Anuradha Prabhudesai, Paul Kolwalkar, Yash Parloskar, Sakshi Kale. Umesh Dhawalikar, please come up. Okay, मिल रहा है. Nehal. Nehal. Well, this side. Well, okay. Come this way. Yo, Umar. Masuk double. Yash Parloskar. Paul Kolwalkar. Sakshi Kale. हाँ. Sakshi Kale. Vicky Pavlikar. Umesh Dhawalikar. Neha Acharya. Next is the Goa Olympic Association will be represented by डिव्हिजन झाली. एका पुढे दोन सवाल. Nakshi टिकून या प्लीज. ओके, राईट. Let me now call upon the associations to begin with Goa Olympic Association. No, because you. गोवा ऑलिम्पिक. Next, Goa Athletics, please come up. Next, Amateur Archery, please come up. Goa Athletic Association. Amateur Archery. Goa Badminton, please come up. Goa Amateur Boxing Association, please come up. Boxing, archery. Hemant here. This side, this side, this side. Goa This side. Carom Association. Goa Badminton. Goa Amateur Boxing. Goa Carom Association. Please come to your right, yeah.
Goa Chess Association. Judo chess. Goa Football Association. Boxing Ano Kerala. to, diba? Bablic. After Goa Football Association, Goa Fencing Association, Goa Chess. Yeah. Goa Chess Association. Yeah. Goa Fencing Association. After fencing, Goa Hiking Association. Goa Hiking Association. Goa Handball Association. Ronnie? Hiking. After hiking is handball. Goa hockey. Goa hockey. Goa judo. Goa Judo Association. Goa Kho-Kho Association. Goa Motorsports. सगळे असोसिएशन मीडिया असोसिएशन Kho-Kho. हे असतील हां Goa Motorsports. Goa Super Bodybuilding, Powerlifting. पॉवर लिफ्टिंग कोणतं आहे Yes, Super Bodies Powerlifting next. Super Body. Next, Roller Skating Association of Goa. Roller Skating Association. Next, Rifle Shooting Association. After rifle, we have Goa Cement Tattoo Association. Right. After rifle, Goa Cement Tattoo. Following that is shooting ball. After shooting ball, Taekwondo Association of Goa. After shooting ball, Taekwondo, followed by Triathlon Association. Triathlon, Please come forward. Goa Yachting, followed by Goa Yoga Association. After Triathlon Yachting, then Yoga. So the last association would be Goa Yoga Association. We would begin with the clubs. To begin with clubs.